न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी गौरेश हाचे कडेन या, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। गौरेश, सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक गोंय घटक राज्याची उर्बे भरीत परबी। आयज गोंय घटक राज्याच्या दिसा आमचे जे नामनेचे गायक, शास्त्रीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक पंडीत अजीत कडकडे हांकां गोमंत विभूषण पुरस्कार जाहीर केलो। ताका लागून ताणें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे हो पुरस्कार जाहीर केले बद्दल उपकार आटयले। तशेंच हो जो पुरस्कार आहा तो सगळ्यात पयलीं आपल्या आवय बापाय आनी नंतर आपले जे गुरू आसा पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांकां ते समर्पीत करता अशें तांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना तांच्यांनी सांगलें। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार सद्या बरोच गोंयांत चर्चेचो विशय आहा तो म्हटल्यार मंत्रिमंडळ फेरबदल किंवा रमेश तवडकर सभापती आसा तांकां मंत्रीपद मेळटलें काय ना ह्या चर्चेक बरोच ऊत आयिल्लो। काल सभापती रमेश तवडकर हे देवदर्शनाक गेल्ले मुर्डेश्वर हांगासर, त्याच्या उपरांत ते आयले, पूण तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेवपाची बरीच उत्सुकता गोंयकारांक आशिल्ली, कित्याक सद्या हो बरोच चर्चेचो विशय जावन आसा। सो ताचेर सभापती रमेश तवडकरान आयज पत्रकारां कडेन आपली जी प्रतिक्रिया आसा ती ताणें खुलासो केलो। ताणें म्हटलें की हो जो कितें निर्णय आसा तो सर्वतोपरी पक्षाचो आसा, तेच बरोबर मुख्यमंत्री जे कितें निर्णय घेतले ताचेर म्हाजी सहमती आसा अशें ताणें म्हटलें। जर आपूण कितें भाश्य करीत जाल्यार ताजो विपरीत अर्थ येवं येता, ताका लागून आपूण कांय सद्या उलयना आनी ह्या बद्दल मंत्रीपद मेळप काय ना हें आपल्याक कांयच खबर ना। हो सगळो पुरायेन जो डिसिजन जे आसा ते पक्ष घेतले अशें तांच्यांनी म्हटलें। तशेंच त्या बरोबर फुडें तांच्यांनी म्हटलें की आपूण खंयच्याच संघटनेचो सभासद ना, किंवा आपूण ज्या समुदाया प्रती किंवा आपूण समुदाया प्रती किंवा समाजा प्रती जें आपलें काम आसा तें काम करप हें म्हाजें कर्तव्य आनी त्याच बरोबर हें आपलें मिशन जावन आसा। ताका लागून हितूनच आपल्याक समाधान मेळटा अशें ताणें उलोवप केलें। आनी त्याच बरोबर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची तोखणाय लेगीत केली। ताणें म्हटलें की संबंदीत जे खातें आसता त्या खात्यान जर आपलें खंयचेंय काम आसा जाल्यार मुख्यमंत्री आपल्याक ना म्हणिना, योग्य त्या वेळार तें काम जाता। ताका लागून मुख्यमंत्र्याक तेणें एक बरें प्रमाण दिवन मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमतेची तेणें तोखणाय केली। थँक्यू गौरेश। गौरेशान सांगल्याच्यो बातम्यो सगळ्यो तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आतां सद्या कॅबिनेट रिशफल जावपाचेर बरीच चर्चा जाल्ली सुरू आसा गोंयांत। आनी मेन म्हणजे सगळ्यांक उत्सुकता आसा की खंयचें मंत्रीपद कोणाक गावतलें, खंयचें कोणा कडल्यान मंत्रीपद रिटर्न येतलें, हेची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी संजना कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। संजना, पयल्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबी भेटयता। आयज गोंय सरकारान व्हडा दबाज्यान गोंय घटक राज्य दिसाची कार्यावळ कला अकादेमीन आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की सरकार गोंयचे दायज संस्कृती सांबाळीत उदरगत करता। डबल इंजीन सरकाराक लागून फाटलीं 50 वर्सां जी उदरगत जावंक ना ती 10 वर्सांन जाली अशे उद्गार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें काडिल्ले आसा। मजगती गोंय शिक्षण पंचायत तशेंच हेर खात्यांच्या सहकार्याक लागून गोंय उल्हास येवजणे खाला 100%
साक्षर जाल्ल्याची मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हायती दिली. तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार शुक्रारा म्हणजे आयज जाल्ली कुंकळ्ळी पालिकेची पावसाळी बसका IDCंतल्या धोकादायक कोयराचेर प्रश्ना वयल्यान बरीच तापिल्ली आसली. नगरसेवक मारियानो सुवारीस तशेंच हेड नगरसेवकांनी हो कोयराचो प्रश्न लावन दवरलो आनी थळावो कार्यकर्तो अविराज देसायानूय ह्या वेळार तिडक उक्तायिल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. थँक्यू संजना. तसेच दुसरी जी बातमी म्हणजे आडपय वाठारात आतां टोटल 4 घरांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. एका घराचेर माड पडलो आनी दुसऱ्या 2 घरांचेर हात्याराचें झाड पडलें आसा. पण आयज पावस ना, कितेंच ना, चडशा वाठारांत पावसूय लागूं ना, कांय लागूं ना, तरी ही झाडां कशी पडली असो आतां प्रश्न एक उपरासलो आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे फोंड्या फर्माकुडी महोत्सवाचो जो माटोव घातिल्लो तो आजून तसोच आसा. हाचे फाटलें कारण कितें, तो आजून माटोव कित्याक काडूंक ना, ही ज्यो बातम्यो तुमी CNPM बुलेटिनाक पळय. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या, ताचे कडल्यान जाणुया HSची घडणूक. ऐश्वर्या. स्वयंपूर्ण गोंय अभियाना खाला गोंयच्या 2 पंचायतींक उत्कृश्ट पंचायत पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. हातूंत ताळगांव पंचायत तशेंच बांदोडा पंचायतीचो आस्पाव आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन रस्तो हुबतना एका कंपनीच्या खाजगी बसीन धक्को दिल्ल्यान एका 67 वर्साच्या पिरायेच्या दादल्याक मरण आयिल्लें आसा. देखून ह्या प्रकरणात दुबावीत बस चालक शेख इरफान हाचे आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला आसा. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू ऐश्वर्या. तर तशीच आनीक ज्यो बातम्यो ती म्हणजे केप्यां सांगेन काणको म्हाला ताचा सद्या जे ग्रामीण जे वाठाराचे भुरगे शिकताले तांकां एक बरीशी खबर येता. ती म्हणजे अशी कितें सभापती तवडकर आनी JEE आनी NET बीन ते सारक्यो ज्यो स्पेशल एग्जामी कॉम्पिटेटीव एग्जामी आसता ताका लागून ते स्पेशल एक संकुलन आहा ते ओपन करतले आनी ते हेजो जो लाव आसा तो चडशा भुरग्यांक घेवं अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. आनी एक जी बातमी ती म्हणजे अशी की बोस्तोरा पंचायतीन बेकायदेशीर जे इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा तांकां परमिशन दिला असो कार्लोस फेराचो म्हणणें आसा. ही जी बातमी तुवें CNPM बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आतां सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जोईकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.